दोगांच्यानो तुमकां समेस्तांकी म्हजे प्रणाम। जानेवारीच्या 2 तारखेर तावन नव्या वर्साच्या पयल्या आयतारा तावन सांजेर 8 वरांचेर डिवाइन वर्ड टीव्ही मारिफात डिवाइन वर्ड फेसबुक आनी यूट्यूब सेंट अँटनी यूट्यूब आनी फेसबुक हाचे मुखांतर हे कार्यक्रम तुमचे मुखार आमी हाडटा। ह्या कार्यक्रमाचे नाव आसा समर्थ आनी सवालां। हे कार्यक्रम कित्या खातीर आनी ह्या कार्यक्रमांत कितें आटापून आसा म्हणल्यार सवाल। आमी संवसाराचेर दिश्ट गेल्यार तिनांत एक वांटो लोक आपूण क्रिस्तांव म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदारी म्हणून वळखून घेतात आनी उसारतात। सांगाताच हा संवसाराचेर आमी पळयल्यार लागीं लागीं 50,000च्या चडीत क्रिस्तांव पंगड आसात। हे कित्या खातीर म्हळ्यार विभिन्न अभिप्राय आनी त्या अभिप्रायाक लागून पवित्र पुस्तकाचे इंटरप्रिटेशन जाय जाल्ले बरें व्याख्यान करचें आनी आपणाचो पंगड सारको म्हणसो असली परिगत आमकां पळोवंक मेळटा। आनी ह्या पंगडांनी सवालां विचारता आसतना दुबाव मती देतात आनी आमकां भगता खंयचें सारकें घे म्हणून जाल्यार सवालांक जाप दिवचे खातीर आनी तशेंच मतींतलो दुबाव पयस करचे खातीर हे कार्यक्रम आमी प्रस्तुत करता। ह्या कार्यक्रमांत परिणत व्यक्ती हर एका विशयांत परिणत जाल्ले व्यक्ती शिकप आसले जाणवाय आसले मनीस आमकां ते सारकी जबाब आनी तशेंच जाणवाय दितात। ह्या कार्यक्रमांत पवित्र पुस्तका संबंध जाल्ली सवालां ताका जबाबी आनी तशेंच आमची दोतोर साक्रामेंत आनी त्याच प्रमाणे आमच्या पवित्र सभेक लक्ती जाल्ली सवालां आनी जबाबी हे सगळे ह्या कार्यक्रमांत आटापतात। हे कार्यक्रम आमी सांत आंतोन आसऱ्यांत म्हळ्यार आसऱ्यांत 2 भाग आसात। एक निर्गतिकांक तांची जतन घेवचो भाग आसरो तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा आनी सांगाताच आनी एक भाग आसा विभाग तो जावन आसा सेंट अँटनी डिवोशन सांत आंतोनीची नोवेना रेतेरे आनी तशेंच आराधन हे सगळे आमी सेंट अँटनी डिवोशन हाच्या काल मांडून हाडटा। आनी हाचे सांगाता कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर DSCचे संपर्क केंद्र मीडिया सेंटर दोन्ही सांगाता मेळून सेंट अँटनी डिवोशन कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर दोगांनी सांगाता मेळून हे कार्यक्रम आमी प्रस्तुत करचे जावन आसा। तुम्ही हे कार्यक्रम वीक्षण करूंक तुमच्या लागीं विनंती करता आनी तशेंच ही खबर जाता तितल्या हेरांकी तिळशिया। तुम्ही हे कार्यक्रम पळया आनी तुमच्या मतींत आसले दुबाव तुम्ही ते नितळ करचे प्रयत्न करियता। तुमच्या लागीं कसली सवालां आसात जाल्यार तुम्ही आमकां ती धाडयता आनी आमी त्या सवालांक जबाब दिवचे प्रयत्न करता। ईमेल ID अशी आसा onilds@gmail.com आनी जर तर तुम्ही व्हॉट्सएपा मुखांतर सवालां धाडची तर नंबर अशें आसा 9449821580 आनी एक नंबर आसा 9449825580। तुम्ही सवालां या कितेंय विचारूंक आसता जाल्यार टायप करून धाडयता व्हॉट्सएपा मुखांतर या बरोवन ताजो फोटो काडनी धाडयता ना तर वॉइस मेसेज करनी तुम्ही धाडयता। तुमची सकट सवालां आमी कान घेता आनी ताका जोगती जबाब जोगत्या व्यक्तीतावन दिवचे प्रयत्न करता। समर्थ आनी सवालां ह्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी येवकार मागता आनी हर एक आयतारा तुम्ही पळया आनी भावार्थाक संबंध जाल्ले संगती जाणा जायात, दुबाव पयस करा, सवालांक जबाबी आपणायात। समर्थ आनी सवालां।
समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तां की स्वागत. आज आमच्या सांगाता आमचो गोवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाना आसा. तांच्या शर्मावांत एक स्पष्ट संदेश आसता आनी त्या संदेशाक लागून एक गुंडायसो विवरी आसता. कित्याक म्हळ्यार तांच्या ह्या ज्याकी जिणयेची 16 वर्सां तांणी जप्पू सांजुजे सेमिनरी अंतरधर्म प्रांती सेमिनरी हांगासर सेमिनरिस्तांक तरबेती दिवच्यांत तांणी करचिल्ली. आनी तशेंच रोमांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन पदव्योत्तर शिक्षण जोडटलें ह्या जाकांक तांणी थंयसर तांकां शिक्षण दिल्लें. आनी सांगात असो रोमांत तांणी तांची PhD सनद रेव्हेलेशन ॲज सेल्फ कम्युनिकेशन ऑफ गॉड म्हळ्यार उगडापण देवान आपणाकच दान करून दिवचें ह्या तकले नांवाखाल विशयाचेर तांणी अध्ययन केल्लें, संशोधन केल्लें. देखून तांची ती जाणवायची गुंडाई आमी तांच्या शर्मावांनी पळयता. आज आमचे संगीत हे आसात. समर्थ आनी सवालां ह्या कार्यक्रमाच्या सुरवेरस ते आमच्या सांगात आसात. देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आज गोवळी बापांक ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करतां. थँक्यू. देव बरें करूं. मोगाच्या गोवळी बापानो, तुमी फाटल्या 3 वर्सां तावन गोवळीक भेटेक आनी तशेंच क्रिज्म दिवंक अशें फिरगेजांनी वेतात. आनी अशें वेता आसतना मिसाच्या पयलें एक अर्दें वर मुखाल वर सामान्य जावन तुमी लोकां लागीं सवालां विचारतात, भावार्थ विचार बेसायब जावन सामान्य जावन तशें करता तुमी. देखून अशें ही सवालां विचारता आसतना तुमकां कितें भोगता आमच्या मंगळूर दियेसींतल्या लोकांच्या भावार्थाची गुंडाय कितली आसा आनी ती कशी आसा म्हूण तुमकां भोगता? देव बरें करूं फादर ओनील. असले एक कार्यक्रम मांडून हाडिल्ल्याक म्हाका भोगता आमचो लोक खरोच भावार्थी लोक फाटल्या 450 वर्सां तावन ह्या आमच्या थळार जेजू क्रिस्तांतय आमच्या लोकांन भावार्थ दवरला. आनी प्रत्येक जावन टिप्पूच्या काळार बंदडेक बली जावन 15 वर्सां असल्या भावार्थांत मेकळें करूंक तांणी केल्लें प्रयत्न तें संपूर्ण सुफळ जावना. लोकांन फाटीं येवन तो भावार्थ सांबाळ्ळो, पाळ्ळो, नव्यानी गरजो बांदल्यो आनी आपल्या भुरग्या बाळांक, नातरांक, पणतुरां, मुखल्या जनांगाक तांणी भावार्थ शिकयलो. ताचो फळ जावन आमी आजून आसा. आनी आमचो गांव प्रत्येक जावन ही मंगळूर दियेसेज आमच्या ह्या मालगड्यांक आभारी जावन आसा. कोणें आमकां भावार्थ हाडून दिलो हांगासर पुर्तुगीजांनी, कार्मेलितांनी, प्रत्येक जावन फ्रांसिस्कान, कार्मेलीत, मागीर उरले प्रत्येक जावन मिशनरी हांगासर आयले, जेजुईत आयले आनी तांणी हो भावार्थ हाडून दिल्लो आमकां. आमी तो उर्जीत केला मात्र न्ही, आमी हेरां कडेन व्हरून दिला. तशें आमकां ह्या भावार्थाचें मोल कळीत आसा आमच्या लोकांक. आनी ताचो पयलो गुर्तू जावन आमकां कळटा आमच्या लोकां कडेन मिसां वायतार म्हणटा आसतना लोक एकदम जागृत जाता. पूण थोडे फावटीं कितें जालां म्हळ्यार मिसां वायतार म्हळ्यार पयशे वट्ट करचे म्हणून मात्र न्हीज जावन मिसां वायतार म्हळ्यार आमकां जेजू क्रिस्तान कितें ताचो संदेश दिला, ताचे थंय आमचो भावार्थ कितें किरलला, फळ दिवंक लागला, तो आमी कितल्या बऱ्या मनान, कितल्या संतोशान दिवंक तयार आसा आनी दिवंक आमकांच आमी तयार करता म्हणल्याचेर आमी चड गमान दिवचें पडटा. देखून गोवळीक भेटे वेळार हांवें सडावत आमच्या सोम्यान आमकां दिल्ल्या मिसांवा विशांत उलयता आसतना आनी सडावत तोच वांजेल घेवचो जेजून लुकाचो वांजेल कितें आमकां त्या वांजेलान देवाचो स्पिरीट म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं म्हाका अभिशेक केला आनी तो जेजू आमकां प्रत्येक जावन इजायाच्या ग्रंथांत हांवें सांगलेलें उतर विवरसून ताच्या मिसां विशांत आनी आतां पळय सभा तेंच मिसां मुन दर्शन व्हरता. देखून
हांवें सडावत सवालां विचारचीं पवित्र पुस्तकाक संबंद जाल्लीं भुरग्यां कडेन क्रिस्माच्या भुरग्यां कडेन विचारतना तांकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आसा गी विचारच्याक कोणें सक्कड पवित्र पुस्तक वाचला सगळो बायबल वाचला ल्हानांनी. ओके. आतां आमकां कोंकणी बायबल मेळोन नवो सल्लो मेळोन सुमार 50 वर्सां उतरलीं. वय. पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो दोनीय सांगाता मेळोन 20 वर्सां उतरलीं. आनी तशें आसतना सगळो बायबल आमच्या कोंकणी भाशेंत आसा आसताल्यान आमच्या लोकांक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय कितली आसा आनी वाचची रूस वा अभिरूस कितली आसा आनी पळोवच्याक कोणें पवित्र पुस्तक वाचला वा नवो सल्लो सगळो कोणें वाचला म्हळ्यार सडावत कडेन कोण्णी हात वयर घालनात. लजेन गी भियान गी या वाचूंकूच ना म्हणलें सत सांगतात जावं की बरो. सडावत म्हाका बघता तापुणें वाचूं ना म्हणलें एक सत सांगतात. लोक आमचो सत्ती त्या लेखान ते एक सत सांगतात आपणें वाचूं ना म्हणून. आनी पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो पुर्तो वाचुल्लो कांय एकले दोग येद्दोळ हांवें पळयल्ल्या प्रमाणें सगळ्या आमच्या दिएसीचेंत लागीं 2 लाख लोक आसा. सक्कड फिरगजांक वचोंक जावना तरी पूण इतलीं वर्सां आमचे कडेन देवाचें उतर आसा. देव म्हणटा तें तुमच्या हातांत आसा, तें तुमच्या तोंडांत आसा, तें तुमच्या काळजांत आसा म्हणटात. सर्व संगतींनी आमकां तें देवाचें उतर मेळ्ळां आनी इतल्या उण्या दरीर पवित्र पुस्तकाची प्रती आमकां मेळटा जाल्यार आमच्या घरांत ती आसा जाल्यार आमी हातूंत कितें आसा म्हूण सोदून काडूंक देवान कितें ह्या पवित्र पुस्तकाक बरोवन घालां, देवान कित्याक हें बरोवन घालां, हातूंत म्हाका कितें आसा, म्हज्या विशयान कितें बरोवन घालां, म्हज्या बाच्याव्या विशयांत, म्हज्या फुडारा विशयांत, म्हज्या मुखल्या शेवटा विशयांत कितें बरोवन घालां तें वाचची अभिरूस आसा गी पळोवच्या खातीर हांवें हें सवाल विचारचें. आनी सडावत क्रिस्माक आयिल्ल्या भुरग्यांकी ताच्या विशयांत आपणें वाचला म्हणून नवो सल्लो म्हणून थोड्यांनी हात वयर गेलो. तें पळयता आसतना पवित्र पुस्तकाची जाणवाय कोणाक उण्या आसा, कोण पवित्र पुस्तक नेणा तो क्रिस्ताक नेणा सांत जेरोमान सांगला. आनी तशें आसतना जर पवित्र पुस्तक नेणा जाल्यार क्रिस्ताक नेणा जाल्यार तो क्रिस्ताच्या विशयांत मिसांव करिना, ताच्या विशयांत हेरांक सांगोंक वचना, सांगोंक धैर्य घेना, कित्याक म्हणल्यार ताका कळीत ना. आतां देखून ही मुळावी जाणवाय पवित्र पुस्तकाची ना जाल्यार दुसऱ्यांक खंयचेय दिल्यार आमी कित्याक म्हळ्यार हर एक संगत पवित्र पुस्तकाच्या आदाराचेर आनी पवित्र सभेन शिकयलेल्या शिकवणेचेर माजिस्टेरियम म्हणटा आमी ताचेर आनी जिवाळ अपोस्तोलीक संप्रदायाचेर वंदन आसा. आदिंतावन अपोस्तलांतावन आयिल्लो बोवार्थ ताचें एक रूप आमकां मेळटा अपोस्तलांची सतमंतान कितें 12 आरत्यो आसात त्यो आसात ते आमकां बाय पटयतात. पूण तो विवर्सून सांग म्हळ्यार खंयची एक उतर आमकां कळना. आतां दाखल्याक दिवचें जाल्यार आमोरी म्हणटा आसतना सोमयाच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली जाप दितना थोडी म्हणटात आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भी सांबावली म्हणटात, आनी थोडी म्हणटात आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली म्हणटात, थोडी एक म्हणटात, थोडी एक म्हणटात. आतां असो व्यत्यास कितें, खंयचें सारकें म्हळ्यार तांकां जाप ना, वस्तू कडेन जाप ना. तशें म्हळ्यार गर्भी संभोवचें म्हळ्यार कितें आनी गर्भेस्त जावचें कितें हें एक सामान्य संगत मनशा अनुभवाची. तरी पूण शब्दांचो अर्थ गर्भी संभाव आनी गर्भेस्ताचो तफावत कितें म्हणून तांकां कळीत ना, सांगूंक आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांक कळीत ना. वडां कडेन विचारल्यार थोडे फावटी सांगतात, थोडीं वडां सांगतात. आतां देखून हांवें कितें करचें तांच्या कडेन विचारचें. आतां सोमयाच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यार ती गर्भेस्त जाली वा गर्भी सांबावली. ओके, थंय रावोवचें. सतमंता म्हणया म्हणचें, कित्याक म्हळ्यार सतमंता म्हणया, सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक म्हणून सांगून आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक तो ओंकार मरयेंतावन जल्मलो. थंय कितें आसा, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो आनी ओंकार मरयेंतावन जल्मलो म्हण आसा. तर पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो कोण? ती मरी गर्भी सांबावली की पवित्र आत्म्या वरवीं वा जेजू? आतां थंय स्पश्ट कळटा, पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो जेजू, पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्ली मरी गर्भी सांबावली न्हय. मागीर ताचो अर्थ इल्लो विवर्स दाखल्याक एक म्हळ्यार एक इल्लेशें सवाल इल्लेशें गुंडायन विचारलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आनी थोडे मस्त जाणां वडांकी ताचो अर्थ विवरच्या अंतर आमची मनशां नात.
पूण बावार्थ तांकां समजता विवर्सूंक कळना जावयात आमचो पाप साहेब म्हणटा मुस्साणांक तें समजता पूण सांगूंक कळना आनी तशें जाल्यार ती आमचो लोक 80% वा 80% वा 90% लोक मिसा घेता मिसान पात्र घेता आनी ते मोगान येता कोणें जबरदस्त करणे तर मोगान येता तशें म्हळ्यार बावार्थाच्यो संगती तांकां आकर्शण आसात पूण ताची गुंडाई आपणावच्या खातीर केल्लें प्रयत्न इल्लेशें उणें जालां देखून ती शिकोवण वा आमी दोतोन म्हणटा हांव ती वेवस्थीत तरान गुंडाय आपणावच्या खातीर कैपडीक मांडावळ घालची आनी त्या दिशेन हांव चिंता हे एक प्रयत्न उपकाराक पडटलें म्हणून म्हजी चिंताप आनी आशा. तुम्ही वडोल म्हळें उलयता आसतना कितले जाणांनी पवित्र पुस्तक वाचला या कनिश्ट 9 वर्सां म्हणी वाचला म्हण विचारता आसतना सडावच जावन वगत रावतात म्हणून कांय अशें जावंक साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार आमचो लोक इगर्जांनी सवालां विचारल्यार जाप दिवची बारी फाटी म्हळ्यार गोत्ता आसल्यार पवित्र जागो देखून वगत बसतात आनी दुसरें काय म्हळ्यार आमोरी जाल्या उपरांत कुटुंबांनी सडावच जावन एक देवाचें उतर वाचची एक रिवाज आसा तिंगा अशें चिंता जावं की पुरो काय म्हणटा जाल्यार स्वता जावन पवित्र पुस्तक आपण वाचला की ना आयकला सदां वाचतात देखून काय वगत रावता जावं की पुरो कोणना म्हणून चिंता येता कोणना हय. आतां दुसरें काय म्हळ्यार तुमी आतां शिकपा वेळार रोमांत ताज्या उपरांत तशेंच अमेरिका अशा वेगवेगळ्या गांवांनी गेलात तुमी आनी थंयसर लोकां लागीं मिसा वेळार गी या हेर वेळार अशें सावालां विचारची रिवाज आसा की गवळी बापांनी बिसायबांनी आनी लोक कांय थंयसर जाप दिता गी असली दोतोरनांनी विचारता आसतना हांगा आतां फाटल्या 3 वर्सांनी आमच्या देसींत तुमी गेल्यात तुमकां कांय थंय आनी हांगा तुलन करतना व्यत्यासान कांय पळोवंक मेळटा गी. हांव सडावत रावतलो सुमार 100 वर्सां हांव सेमिनारींतच रावतलो आनी युनिवर्सिटींत शिकयतालो तशें जाल्ल्यान बिस्पांनी गवळीक बेटक करचे विशयांत हांवें पळयल्ली ना. एक गजाल ती दुसरें पूण दोतोन शिकोवच्या खातीर वा तरणाट्यांक क्रिस्तांव शिक्षणा विशयांत बिस्पांनी दोतोन शिकयल्ले हांवें पळोवना तरी थोडे याजाक मांडावळ घालतात आयताराचें दनपरा उपरांत म्युजीक आनी संगीत तसले उपकरणां संगीताची उपकरणां घेवन तांकां सांगाता मागण्याक आपोवन ताच्या सांगाता देवाच्या उतराची गुंडाई आनी तशेंच अध्ययन करचें आमी पळयलां. युरोपांत आसा प्रत्येक जाण इटलींत आसा थोडे याजाक लोकांक तरणाट्यांक प्रत्येक जाण आपोवन एडल्ट कॅटेकिजम म्हळ्यार प्रायेन भरलेल्यांक दोतोन शिकोवचें वा दोतोन तांच्या समजोवच्या रिती प्रमाणे शिकोवचें. हांव एका फिरगजेंत आसलो थंयचो याजाक विगार ह्या विशयांत आयतारा दीस ताजे 11-11:30 वरार मीस आसतालें ताच्या पयलें ताका बारीस अर्थाबरीत रितीन तांकां 1 वर भर 1.5 वर भर तांकां शिकाप दितालो आनी तशें थोडे याजाक थंयसर असलें काम करतात आनी थोडे फावटी आमालाक बली जाल्ले मादकांक बली जाल्ले सयत असल्या दोतोनीक वचून मागणें सांगाता करून बरें जाल्ले आसात आनी तशें म्हळें दनपरां मीस करून सादा लागीं 1 वर बरो कांतारां ताज्या मागीर तांकां असले दोतोरांनी शिकयताले तरणाट्यांक म्हणून तरणाटे मस्त येताले गी आनी तांकां तांची अभिरूच कशी आसा गी म्हणून हांवें समजल्ल्या प्रमाणे आमच्या फिरगजेचे हांव आसल्या हांव 1 वर्स एका 2 वर्सां एका फिरगजेंत आसलो थंयसर तरणाटे सादारण एक 30-40 तरणाटे तशे येताले. मागीर आनी एक कडेन आनी एका फिरगजेंत थंय हांवें आयकलें त्या फिरगजेच्या आनी हेरा फिरगजाच्यांक तो आकर्शीत करतलो तो पाद्र्याक तशें जाल्ल्यान इल्लेशे 50-60 जाण तरणाटे थोडे फावटी 80 तरणाटे आयिल्ले आसात आयताराचे आनी वचून सांगाता येवन पाद्र्यापा बरी एक क्रियाळ तरान तो दोतोनीची पवित्र पुस्तकांतली तशेंच क्रिस्तांव बावडता विशयांतली सतां सांगची ताका एक रीत कळीत आसली आनी तशें जाल्ल्यान लोक ताजे थंय आकर्शीत जातालो. मोगाच्या न्हू एक भोव अपुर्बायेची आनी उत्तेजनकारी एक संगत आमी आतां आयकली सामान्य जावन आमकां आयकूंक मेळटा युरोपांत आनी परा लोक मिसाक वचना ते प्रत्येक जावन युवा जाण म्हणून पूण गवळी बाप आसल्यात त्या फिरगजेंत
लगे लगे 40 आणि 60 युवा जणांनी दोतोरने घेऊनचे ते 2 भराच्या वेळार म्हणून सांगल्यार निजा की एक संतोषाची गजल आणि ते आमच्या गावच्या युवा जणांनी अनुकरण करून फावो जाल्ली संगत म्हणून हांव चिंता गोळी बापान तुम्ही एक संगत सांगली काय म्हणून सांगले एडल्ट कॅटेकिझम म्हणून सामान्य जावन आमच्या हांगासर DSCंत येणे कारावळी प्रदेशांत भुरग्यांक कुमगाराक दोतोरनो क्रिस्माक ताज्या मागीर आयताराचे दोतोरनो 10वी क्लास पर्यंत आनी ताज्या उपरांत PUC पर्यंत अशें प्रकारे दोतोर शिकोवची वेवस्था आसा तितल्यांत आमच्या भावार्थाची सतां शिकोवन जातात की ह्या उपरांत म्हळ्यार वाडिल्ल्या मनशांक दोतोर शिकोवची गरज आहा की तांणी शिकची गरज आहा की म्हणून कितें म्हणटात तुमी आतां पयल्या कुमगाराक आमी कितें सालती मागण्यांतली सालती मागणी शिकता थोड्यो संगती लोकांक आमच्या भुरग्यांक बायपाट शिकयतात तसो अर्थ तांकां कळीत जायना कित्याक म्हळ्यार तांच्या समजणेक मिक्वल्ल्यो संगती आसात तशें म्हणटास आतां क्रिस्मा वेळार जाल्यार तांकां एक बूक आसा त्या बुकान थोडे सवाल आसात तांचो जापी आसात ती समजोवन काण घेतात थोडे बायपाट करतात विचारल्या सवालाक डायरेक्ट विचारल्यार डायरेक्ट जाप दितात पूण इल्लेशें गुडोवन विचारलें जाल्यार ताचो अर्थ तांकां कळीत हांव एक दाखलो दिवचो जाल्यार कित्या पवित्र आत्म्या विशयांत सडावत क्रिस्माच्या दोतोरणे वेळार सांगतात ह्या सक्रामेंता वेळार ह्या आतां पवित्र आत्म्या विशयांत सांगतना हांवें विचारचें सवाल तांकां हांवें सांगचें हांव तुमकां जाप कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार त्या पुस्तकांत आसा आनी तुमी शिकल्यात पूण हांव तुमकां सवाल इल्लें गुणोवन विचारतां आतां पवित्र आत्मो एका मनशा थंय आसा आनी तो क्रियाळ आसा म्हणून तुमी खंयच्या गुर्तांनी समजोवन काण घेवयेत म्हणून विचारलें जाल्यार जाप दिनात ओगेत रावतात पूण हांवें विचारलें जाल्यार पवित्र आत्मो हाची 12 फळां खंयची तक्षण सांगतात हर एक जेजून कितें म्हळां हर एक बरो रूख ताच्या फळांनी पारखुयात बरो रूख जाल्यार बऱ्या फळां कांटेरीन जाल्यार कांटेरीचीं खलीं फळां आसात तसलीं हर एक रूख ताच्या फळांनी पारखुयात पवित्र आत्म्याकी पारखी जाय जाल्यार ताच्या फळांनी आमी पारखुचें पूण तो आसा म्हणून आमी खंयच्या गुर्तांनी समजोवन घेवयेत म्हळ्यार ताच्या फळांनी म्हणलें सांगूंक आमच्या भुरग्यांक कश्ट मारतात तशें म्हळ्यार कितें जालां आमी एक ट्रेडिशनल वा सांप्रदायीक थोडीं सवालां घडल्यांत आनी ताका सांप्रदायीक जापी दिल्या शिवाय ताच्या भायर तांकां चिंतूंक आनी ताच्या भायर सवालां गुणावन विचारन आतां अशें विचारलें जाल्यार कशी जाप दिवची म्हणून आमी तांकां तरबेती दिवंक ना तशें जाल्ल्यान केवल बायपाट सांगच्याक मात्र आमी तयार केलां बारच्या संगतींनी हांव सांगता 7 देणी खंयची घडये भितर सांगतात 12 फळां खंयची विशेष देणी खंयची पवित्र सुशेगाद कांयच दक्षिण नासतना सांगतात आतां तातूंत एक विशेष देणें प्रेरक आत्म्या पारखुंचें देणें आतां तें अर्थ कितें ताचो अर्थ प्रेरक आत्म्या पारखुंचें देणें म्हळ्यार कितें खंयचे आत्मे पारखूंक आसात कल आत्मे आसात प्रेरक आत्मो म्हळ्यार कितें आतां तें तांकां कळीत ना तें बायपाट सांगतात पूण ताच्या भितर कितें आसा हाचो अर्थ कितें भितरलो आतां जाणवाय आसा गिन्यान बोध गटाय समजणी देवबिरांत भक्त बायपाट सांगतात पूण जाणवाय हाचो अर्थ कितें जाता ह्या परिस्थितींत ह्या सन्निवेशांत गिन्यान म्हळ्यार कितें ताचे विशयांत इल्लेशें विवरसून सांग म्हळ्यार तांचे कडेन जाप ना देखून आमची गुंडाई केवल वयल्या बार देखून तिकेदळ आमी गुंडाई आपणावची पवित्र सभेच्या त्या शिकवण्यांत द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च हर एका देण्या विशयांत लांब पॅरेग्राफ्स बरोवन दिलात आमकां पूण आमी ती वाचिना कित्याक म्हळ्यार आमी त्या मंगळज्योतीन कितें पुस्तकान दिलां पळय तें मुळावे सवाल ते मात ताचे सडीत प्रयत्न करूंक ना देखून तें हांव तातूंत आमचें तें फेलियर वा आमचें काले म्हणटात उणेपण म्हणून सांगना पूण मुखल्या हंतांनी व्हड जाल्या उपरांत आतां गुंडाई आपणावच्या खातीर आमी कितें करता आतां PUCंत एक टॉपीक शिकता कॉमर्सा विशयांत जावं बरो सायन्सा विशयांत डिग्रींत BCom करतना BSc करतना परतून तेच विशय येतात पूण ताची गुंडाई मास्टर्स करतना तांतलो एक सब्जेक्ट विशय काडून ताची गुंडाई करतात विशय तोच एकावंटींग जाल्यार एकावंटींगच पूण हांगा इल्लीशी रूस
थंय इल्ली गुंडाई थंय न्ही पूण आमी बावडता विशांत येता आसतना हां त्या संगती विशांत तसल्या मुखल्या मेटांक प्रयत्न केल्ले ना. म्हळ्यार एक आमच्या मध्ये एक समजून येता अशें कालें म्हळ्यार 10वी PUC जाताना दोतोन जाली आमची दोतोन मुख धरली म्हणलें एक चिंतप आसा ते जाल्यार ग्रास्पिंग कॅपॅसिटी म्हळ्यार ती एक जिखून धरची अर्थ करची सकत त्या प्रायाच्या तितली आसना. एक मनीस वांटलेल्या वेळार तितले संगत बसून तर्क केलें जाल्यार आनी इल्लेशें गुणायन चिंता पाटयलें जाल्यार तें जिरता आनी ताच्या मागीर तो भावार्थी कांय गट जाता. देखून ह्या दिशेन कांय आमकां मुखार कांय एडल्ट कॅटेकिझमाची कांय गरज आसत म्हूण चिंता. तुमी कितें म्हणटात? न्ही जावन ह्या वयस्कांक प्रायेक पावल्ल्यांक आमी क्रिस्तांव भावार्था विशान गुंडायचें अध्ययन करच्याक साबार सन्निवेश आमी तयार करी जाय. आतां पवित्र पुस्तका विशांतूच समजणी घेवच्याक आतां आमकां बायबल कमिशन आसा. हरी एका दियेसीजेंत आसा आनी तशेंच फिरगजेंत आसा. आतां हरी एका फिरगजेंत ह्या बायबल कमिशना मार्फत दियेसीच्या बायबल कमिशनाच्या सेक्रेटरीक आपोवन तरबेती दिवन वा थोडे कार्यागार मांडून हाडून पवित्र पुस्तका विशांत गुंडायन समजणी घेवयेत. तशेंच दुसऱ्या कमिशनांनी त्या ह्या कमिशना मार्फत असली गुंडाय आपणावेत. आतां दोतोनीचें कमिशन आसा या इतर लेतूर देवस्तुते विशयान कमिशन आसा. हर एकल्यानी ताका जोगते तरबेत जाल्ले दियेसीजन मनीस आसात. देखून ती तसलें कार्यागार दनपारांचें आयतारा दनपारांचें वेळ आसा. हांवें उडल सांगलें बरें ते दनपारांचो चडावत वेळ थोड्या वाड्यांनी हें आसा कितें आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची मिटींग आसात. थोड्या वाड्यांनी नात तरी पूण एका पंगडाक एका प्रायाच्या पंगडाक दनपारांचें आपोवन तांकां एक चायेचे कितें विलावरी केली जाल्यार 3 तावन 6 वरां पर्यंत 3 वरांचें अध्ययन दवरलें जाल्यार आपणाक तें जाय म्हूण बगलें जाल्यार खंडीत जावन आमच्या दियेसीजंत असलें मांडून हाडयेत. जाय पुरती वेवस्था करयेत आनी चड खर्च बसनाका. थोड्या कडेन करतात आनी थंय जेवणाची तयारी करची गरज ना. खाली एक च्या आनी इल्लेशें कालें खावंक बुके खातीर इल्लेशें मांडावळ केलें जाल्यार आनी ते लोकांचो आमचो लोक मस्तू उदार मनाचो. आमच्या लोकांक त्या दिशेन कांय बेजाराय ना इल्लेशें असल्या बऱ्या कामां दिवच्याक. तशें आसतना अचल एक ल्हानशी चायेची वेवस्था कर 3 तावन 6 वरां पर्यंत एक कार्यागार जाल्यार एक अर्धा दिसा एक 3 वरां जाय पुरतें शिकयत. हांवें एक गट दाखलो दिलो. तशेंच ह्या दुसऱ्या संगती विशांत आमकां गुंडाय आपणावंक साद आसा. मन जायचें आनी वेळ तयाराय करची जाय आनी वेळ करची जाय. इल्ली तयाराय करची. गोळी बापान थोडे फावटी हांवें अशें पळयलां काल्या म्हणशाला आमी सामान्य जावन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी अशें करता कुर्सातो गुर्त थोड्या जाग्यांनी आनी तशेंच कातोलीक पवित्र सभेन दवरते सिरो मालाबार आनी अशे आसात ते कार्य करतात म्हणून जाल्यार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी अशें करतात. हें कित्या खातीर अशें? दोनी सारकें गी या खंयचे सारके? दोनी सारके. होय. आतां आमी रोमान संप्रदायाचे रोमान रोमांतावन आयिल्ली रीत पाळटा लातीन रीत म्हणटा. आतां ह्या लातीन रितीन आमी हात हांगासर धरून बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे अशें म्हणटा. पूण उदेंतीच्या साबारशा पवित्र सभांनी आनी येदोळस उदेंतीचे सुमार 23 पवित्र सभा आसात. 5 रिती पाळटात. दुसऱ्यो 5 रिती कातोलीक पवित्र सभेन कातोलीक पवित्र सभेंत अंत्योकाची रीत, खालदेयान रीत, मागीर कॉप्टीक रीत, बायझंटायन रीत आनी एक रीत आसा हय अंत्योकाची सांगलें हांवें. 5 रिती आसात. आतां म्हाका उडास येना हांव सांगता. ह्यो रिती पाळटात. मागीर आमची लातीन रीत आसा. ह्या रितीन हर एका रितीन तांचे संप्रदाय आसात. आतां हे सिरो मालाबार आसात ते काल्डेयन रीत वापरतात. काल्देयाची रीत इराकांत आसली आदी सिरो मालाबार रीत. आतां तांचे कडेन विचारल्यार तुमी अशें कित्याक काडटात म्हणून. आतां थोड्या वत थोड्या पवित्र सभांनी ते 3 बोटां अशीं धरतात. ते सांतिसीम त्रिंदादीक वा त्रिएक देवाचो गुर्त जावन असो धरून
अशें करतात ते कित्याक करतात की म्हळ्यार सिरो मालाबार मात न्ही दुसऱ्या पवित्र सभेन ती करतात अंत्योकाच्या सभेन ती सिरियाच्या सभेन ती केल्ले हांवें पळयलां हां तो तांचे बिस्प बेसांव दिता आसतना निमाणें हां आतां कुरीस धरतात वय आनी कुरीस धरन अशें आमी कशें बेसांव दिता तशें दितात हां. पूण लोक तो कुरीस खंयच्या वाटेन गुंतागी त्या वाटेन तांचो हात व्हरता ओके आतां हांव अशें वय कुरीस धरन बेसांव दिता जाल्यार तुमी पळया हात वय हां तुमी काडलो कुरीस कुर्साच्या रितीन तुमी हांवें दिवच्या बेसांवाच्या कुर्साचें चलन कशें आसा त्या रितीन तुमी तुमच्या आंगाचेर तो गुर्त काडतात आनी देखून तोच कुरीस तुमच्या आंगार तो कुर्साचो गुर्त करता आनी देखून तेय सारकी रीत ओके आनी एक संगत म्हळ्यार तुमी आतां सांगलें काल्या म्हणून जाल्यार सुमार लागीं लागीं कातोलीक पवित्र सभेंत 23 पंगड आसात 5 रिती आसात अशें म्हणून संवसाराचेर क्रिस्तांव म्हणटा आसतना लागीं लागीं 50,000च्या चडीत पंगड आसा म्हणटात आनी ह्या पंगडा मध्ये विभिन्नता आनी ताज्या उपरांत विविधता मस्त आसा पूण सक्कडी एक मागणें सांगाता म्हणटात आमच्या बापाचें कित्याक म्हळ्यार तें सोम्या जेजूनच आमकां शिकयलें मागणें देखून सक्कडी तें मागणें ओपून घेतात आनी सांगतात ह्या मागण्यांत एक संगत आसा ती कली म्हणून सांगल्यार इंग्लीश भाशेंत लीड अस नॉट इन टू टेम्पटेशन म्हणून आनी ताका सरी जावन माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वोळ 13 पळयल्यार आमी ताळण्यांत वरी नाका अशें म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना ताळण्यांत आमकां पडोवन दिवं नाका म्हणटा अशें इल्लेशें थंयसर व्यत्यास दिसता आनी सादारण 2-3 वर्सां आदीं म्हूण दिसता आतांच्या पापसाहेबान ह्या विशयांत उल्लेख करून सांगिल्लेंय आसा ताळण्यांत वरी नाका गी ह्या ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका गी म्हणलें सवाल सामान्य जावन मनशांच्या मतींत आसा कितें म्हणटा तुमी ओके हांव वडोलचे म्हाका आतां उडास आयलो एक आतां ह्या रिती विशयांत सांगता आसतना सक्कड कातोलीक पवित्र सभेंत एक लातीन आमी रोमाचे लातीन रीत पाळचे मागीर उरले 5 आनी एक विसरलो म्हळ्यार मारोनायट लेबनानांत आसची रीत ती कातोलीकच पूण लेबनान आतां 5 रिती आसात आनी आमची लातीन रीत 6 रिती आसात आनी अशें उदेंतीच्यो 13 रितींनी ते ह्या 5 रिती वापरून देवा सुमयाक आराधन करतात आनी आमी रोमाची रीत लातीन रीत वापरता ओके पूण सक्कडांकी आमच्या बापा सामान्य तें सुमयानंत शिकयल्लें मागणें पवित्र पुस्तकांतच आसा सडा वता आमी पळोवंक आमी म्हणचे मागणें माथेवाच्या वांजेलान दिल्ल्या प्रमाणे आसा देखून ताचे ग्रीक भाशेन तो नवो सल्लो बरयल्लो प्रत्येक जण आमच्या मेळ्ळी कॉपी आतां माथेवाचो वांजेल आरामायकांत बरयल्लो म्हणटात पूण आमच्या कडेन ताची कॉपी ना पूण ग्रीक भाशेची कॉपी मेळ्ळ्या आसात ताचेर होंदोन आमचे पुरो ट्रान्सलेशन्स तर्जुमो आसात देखून पाप साहेबान थोड्या तेंपा वर्सां आदीं म्हणलें देव आमकां ताळण्यांत आमकां जाय जाय म्हणून व्हरना आमी देखून ते आतां अर्थ असो समजो जाय म्हणून ताणें म्हणलें डू नॉट एबँडन अस आमकां सोडनाका ताळण्यांत पडोवंक सोडनाका आमच्या कोंकणींत आमी केल्लो तर्जुमो सादारण चड लागीं म्हूण म्हाका भोगता आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका ताळण्यांत वचून पडोवंक सोडी नाका नॉन आबदनार्ची नेलता तेंतासियोन म्हणून आमकां ताळण्यांत पडोवंक आमकां सोडनाका त्या ताळण्यांत पडोवंक सोडनाका म्हणून ताणें हातूं काल्यांत इटालियन भाशेन आमकां सांगलें आनी ताचे विशयांत मस्त तर्क केल्लें आनी ताचे विशयांत तें ह्या विशयांत चड अध्ययन टेक्स्चुअल क्रिटिसिजम म्हणटात बायबलाच्या तो ओरिजिनल शब्द ग्रीक शब्द कसो आसा हर एका शब्दाचें ट्रान्सलेशन करता आसतना बारीस जागृतकायेन करी जाय पडटा देव जाय जाय म्हण आमकां ताळण्यांत सोडिना वचोंक आमकां लुटूंक घालना थंय पूण आमकां त्या पडल्या वेळार थंय आमकां सोडिना आमकां ताची कृपा दिता देखून आमकां सोडनाका म्हणून ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका ताळण्यांत पडल्या वेळार आमकां फाटीर देखून निमाणें तेंय उतार सांगलां घेवन बापान पूण वायटांतले आमकां निवार आमी वायट म्हळ्यार जराल वायट न्ही बट डेलिवर अस फ्रॉम द इवल वन खोट्या स्पिरितांतावन खोट्या आत्म्यातावन खोटेपणांतावन खोटेपणाचो दातार कोण आसा ताच्या तावनय आमकां तांकां निवार म्हणलें ताणें तें आमकां विवरसेलां देखून सोम्याच्या उतरांचो अर्थ असो करियेत म्हणून
आमकां सोम्यान सांगला न्हीज जावन आमी हर एका मागण्यांत होय. ह्या खोट्या सक्ते विरोध आनी ताळण्या विरोध ताळण्या विरोध आमी मागणें करता तशें जाल्यार आमकां देव राखता आनी सांबाळटा. आमच्या कोंकणीचो भाशांतर सादारण होता असा म्हणून येत. म्हाका बघता येयलोसो बरो आसा म्हणून थोडे फावटी हेर इंग्लिशांत आनी म्हाका म्हज्या समजणे प्रमाणे तरी पूण आजच्या विशयांत भाशांतरकार आनी भाशा तज्ञ आनी ग्रीक भाशेचे तज्ञ आनी बायबल ट्रान्सलेट करतल्यान जावन आमी कशें आमच्या नव्यान कोंकणी आतां नवो सल्लो ट्रान्सलेट जाता आसतना खंयचे सारकी रीत घे म्हणून आनी कितें जाल्यार व्हरून पळोवयात. तूं पोरण्यासोल्ल्यांत आमी पळयता मोयजे जळच्या बोल्या लागी आसल्या वेळार देवान मोयजेक म्हणलें तुजें वणो काड कित्याक म्हळ्यार ही पवित्र सुवात म्हणून. आनी तशें आमच्या भारतांत संस्कृती तशीच आसा. कार्य म्हणशार देवाळाक येता आसतना लोक सादारण जावन वणो घालनात भायर दवरून येतात. तशेंच हेर धर्मांनी ती रिवाज आसा. आमच्या भारतांत इगर्जांनी येतानाय तशेंच कार्य म्हणशार वणो भायर दवरतात कित्याक म्हळ्यार मोयजेक देवान सांगल्याचो उडास काडना. पूण आमी पाश्चात्य गांवांनी पळयल्यार मोचे घालनंत इगर्जांक वेतात आल्तारीक पुरो वेतात. तांकां ह्या पोरण्या चल्ल्या विशयान कांय कळीत ना की ह्या ताका कांय दुसरो अर्थ म्हूण आसा की कांय. निर्गमन ग्रंथांत मोयजेक तुज्यो वाणो काड म्हणून वाणो मेळेपणांत आसलो गुर्तू न्ही मेळेपण वणो मेळ्यांत गुड्डोन येतात. देखून पवित्र जाग्यार येता तुजें मेळेपण काड म्हणलो अर्थ आमी खंडीत जावन समजून घेवयात. देखून जेजू पांय धुता आसतना जाल्यार तांचे तणे वणो काडचे पडले नितळ करूंक न्ही पांय धुवचे म्हळ्यार न्ही जावन तांकां बुकसूंचें पातकां बुकसूंचो तसोय आमी अर्थ करून घेता. देखून वणो काडचें म्हळ्यार नितळायन भितर येचें. आतां मुस्लीम जाल्यार भितर येच्या पडलें पांय धुवन भितर येतात वणो व्हरनात वणो घाल. गुरुद्वारा भितर येता जाल्यार वणो भायर दवरूंक आसात पांय नितळ करनात आनी भितर वचूंक आसात. हिंदू टेंपला भितर जाल्यार तशेंच. तशें उदेंतीच्या संस्कृतेनी आनी धर्मांनी रित्या पांयांनी वेचें देवा मुखार आपलें उणेपण आनी आपली नितळाय घेवन वेचें. तसो बायलो गुर्तू जावन वणो काडच्यो सार्वसामान्य. तरी पूण युरोपांत खाली पांयांचें म्हळ्यार अकमान अर्थ. कोणी खाली पांयांनी इगर्जेक गेल्यार तो एका तराचो अकमान करता म्हणून ताणें मोचे घाली जाय वा या बक्कल आसले वणो घाली जाय. खाली आमी स्लिपर घालचे घरा भितर घालचे स्लिपर तली घालून गेल्यार तांकां मुस्तू एका तराचो अकमान म्हणून चिंतात. देखून इगर्जेन खाली पांयांनी तुवें हेच्या बरीच ना आनी आल्तारीक खंडीत वेच्या बरी ना खाली पांयांनी. तशें आसतना एकेका संस्कृतेंत एक अर्थ आसा. देखून आमकां खंयच्या संस्कृतेंत वाडयलां पळय आनी तें पवित्र पुस्तकाचें उगडापण सादारण पालेस्तीन गांव वा तें आतां सिनाय पर्वताच्या लागीं म्हणटाना आनी इजिप्टाच्या त्या मदगत खंयसर लागीं जाल्ली गजाल सादारण उदेंतीक चड ताळ पडटा जाल्ल्यान आमकां तें बरें समजता. वणो काडण्याचें मोयजे काडून गेल्लो देवाच्या सन्निधीक येता आसतना आमी नितळ वचो जाय वणो काडी जाय. घरा भितर जातात जाल्यार आमी वणो काडटा पूण थोड्या घरांनी वणो घालतात. हय घरा घालतात. देखून ते मेळे म्हणून अर्थ वणो घरा घालच्यो वणो दुसऱ्यो आसतात भितर भायर तावन येतना आसच्यो वणो दुसऱ्यो आसतात. ते देखून वणो गेल्ल्या तक्षण अपवित्र म्हणून न्ही. आतां आमच्या फिरगजांनी कितें जालां म्हळ्यार बरें ग्रेनायट घालां तें पाड जाता. ताचे प्रायोगीक तरांनी आमी पळय जाय पडटा थोडे. देखून एका वाटेन नितळायचो संकेत म्हण येत नितळ जावन येचें आमी वणो काडच्यो आनी एका वाटेन प्रायोगीक तरान आमची धर्न बरी नितळ सांबाळच्या खातीर आनी पाड जायनातले बरी सांबाळच्या खातीर ते प्रायोगीक तरांनी हांवें म्हण येत. पळय कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्याच फिरगेजेन पळयलें पयलें नळ्यांचे इटे आसतना ते जाल्यार आमी सकट वणो घालून येताले हांव. ताज्या उपरांत ग्रेनायट घाल्लेंच वणो भायर दवरूंक सुरू केल्यो. ते जाल्यार तशें म्हळ्यार पयलें आमी पवित्रपण पाळनातले म्हणून अर्थ न्ही. पयलें तितली गरज म्हूण दिसनातली पूण ग्रेनायट घाल्या उपरांत ती गरज चड दिसली. तशेंच हांव चिंता आमच्या समजणेक एका वाटेन आत्मीक अर्थ आसा आनी एक प्रायोगिकी ताची गरज आसा. हे भायल्या संकेताचे चड देव हांव चिंता अंतस्करणाची नितळाई ती पळयता. देखून खंय तें प्रायोगीक रितीन साध्य आसा थंय
घालनासतना बेचें जर तर तसली एक परिस्थिती आसा जाल्यार भोंवतणी आनी लोकांक ते मानवता जाल्यार ना जाल्यार खंय घालतात तांतू कांय चूक ना. चूक जायना जायना. पूण आमी कितें म्हणल्यार इगर्जे भितर येता आसतना आमी चडावत थोडी सोलोन आनी येता आसतना मस्त धूळ येता. तशें आसतना कांय पळोवन परिस्थिती पळोवन कशें खंयच्या फिरगजेन कशी संस्कृती पाळटात तें Right. पळोवन आमी करी जाय. एकेका फिरगजेन एक रीत वापरतात. सकट फिरगज आनी एकच रीत वापरनात देखून तांकां कशी तरबेती दिल्या ताचेर रोंदोन आसता. हय. Yes. मोगाच्यानो तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव आज आमच्या गवळी बापांक अदीक मनादीक दोतोर पिटर पाऊल साल्डाना हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी पळयलें ह्या आमच्या संभाशणांत सवालां विचारतना जापी दिवच्यांत गुंडाय कितली आसा, समजणी जायती आसा. कित्याक म्हळ्यार केदाळाई ध्यान करणं अध्ययन करणं आश्चर्य देखून तांच्या ह्या जवाबिनी ती गुंडाय आमकां पळोवंक मेळटा. आज आमी हांगासर रावयता तरी मुखल्या दिसतांनी परत ते आमचे संग येतले देखून तुमच्या समेस्तांच्या नांवान आज हांव गवळी बापांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं फादर अनिल. अवकाश दिल्ल्याक. परत येवच्या येतारा आनी एका विशयाचेर तुमच्या मुखार आमी येता. तोळ पर्यंत राखून रावया. आज आमी उलयल्ल्या ह्या विशयाचेर ह्या हाका संबंद जावन तुमकां कसलीय सवालां आसा जाल्यार दया करून तुमी ती विचारात. वॉट्सॅपाचेर तुमी विचार येता. एक वॉयस मेसेज रेकॉर्ड करून धाडयत या टायप करून धाडयता या तुमी खंयच्याय पेपराचेर बरोवन फोटो काडून धाडयता. फोन नंबर आसा 9449821580 आनी एक नंबर 9449825580 आनी तशेंच तुमकां कोणाकी ईमेलाचेर धाडूंक आसा जाल्यार ते तुमी धाडयता. ओनिल DS म्हजें नांव ONILDS@gmail.com. तुमच्या सवालांक आमी जबाब दिवंक प्रयत्न करता. देव बरें करूं.
जाता असताना सडई आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाडता असल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड मोरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावाड सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावाड आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावाड मागणी रसार करून पराताना सडई आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाडता असल्यान कडपा सारक्या भावाडतान वाडल्यार खऱ्या भावाडतान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर आणि सांतांतून आसरेच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.